सर्वीस पुरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळतारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या बुडमन सुखदारा, बलिदान मानून घेते या दातारा. उतार तुझे ऐको कामी आया, चिनिताचे बांधून आम्ही जाऊया. प्रेरित जाऊ तुझे ताव, शिक्षा कत्नीतली साव, मागताव तुझे बेसाव. प्रेरित जाऊ तुझे ताव, शिक्षा कत्नीतली साव, मागताव तुझे बेसाव. सर्वेस पुरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळतारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या बुडमन सुखदारा, बलिदान मानून घेते या दातारा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आयचे पयले वसाप आम्हा सर्वांक त्यासी एकानीचा देवाक नमान करूं आणि त्यास जेजू ख्रिस्ताचे फाटला उदावर जावन असले आम्ही जेजू ख्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे जियेसे म्हणून आमकां शिकयता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेजू ख्रिस्ताच्या उतराक विरोध वचून आमच्याच कुशेपणी आमी जियेता. आमी केली सर पातकां त्याच देवा मुखार हाडुया, ताज्या बोगसाणे आमी मागया. एक बरी जिणेची येवची कृपा तसो देव आम्हा सर्वांक दिवन दी म्हणून आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमची सर गरजो त्याच बाळक जेजू मुखार आमी दवरया. ताजो आदार आनी कृपा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. आमी केली सर पातकां त्याच देवा मुखार हाडून सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्तदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, सदगुणी अवसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदां संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरिस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमचे कागूद करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुक, सोम्या काकुक, क्रिस्ता काकुक, क्रिस्ता काकुक, सोम्या काकुक, सोम्या काकुक. प्रार्थुया. प्रितेच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताजे गोडसाण साकून दोशीत जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयले ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तो व्हड जमतेर जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रो उठलो आनी तांकां अशें सांगी लागलो, भावांनो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी बाबार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जाणा आसलेल्या देवान आमकां दिलां तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातीच्यांकी आपणें पसंत केल्यान म्हूण दाखयलें. अशें तुमच्या आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार बाबार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वोवंक तांकां नातलेलें जूं सिसाच्या खांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात? आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सतमंता. तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नाबासान आनी पावलान आपणा मरिपात हेर जातीच्या लोकां मदीं देवान केल्ल्या वर्त्या कुणा आनी असऱ्या विशयान सांगलेलें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचें उलोवन जाताच जाकोब उलयलो, भावानो म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांची कशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदलें विंचून काडली. तें शिमोन तुमकां विवरून दिवन सांगलें. हें प्रवादाच्या उतराक सारकें ताळ पडटा. कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलो आनी दाविदाचें मोडून पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कोसलोवन पडलेलें उबारनाव तें नव्यान बांदतलो. हाचे वरवीं उरलेले मनशाकूळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सरेस्परा सत्तलो. अशें म्हणटा आदी मागातावन कळीत केल्ल्यो ह्यो सरसंगती आतां घडोवन येशो करता तो सरेस्पर. देखून म्हजें पयसल अशें, हेर जातीच्या लोकांतावन सुम्या थंय परतल्ल्यांक आमी उपाद्र दिवचें न्हय. तरी पूण बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये. व्याभिचार चुकयचे आनी गोमटी चिरडून मारलेल्याचें वा रगत आसलेलें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बरपीनिशी समजणी दिवचे. कित्याक मैजेचें नियमशास्त्र कितलेशा संततींतावन हर एक शारान प्रगट जाताच आसा. हर एक साबाता दिसा सिनागोगान तें वाचतात. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुकार. Săr părsan sărvesc poraci vismita călăia. Săr părsan sărvesc poraci vismita călăia. Sărvesc pora ignovengid gaya. Bunivașiano सर्वेस पोरा सद्गीतांगाया. परमेश्वरा हसिया ताचे नाव वाकना. सर्पसांत सर्वेस पोराची विस्मिता कळया. ताचें तारान दिसपडतेंगाजया. जनांगामोदे ताची महिमा परगड करा. सर्पसा ताची विस्मिता कळया. सर्पसांत
स्पोराची विस्मिता कळया पुरसांग सर्वे स्पोराची विस्मिता कळया Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बोकरे मुजो तळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताज्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचे अवतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. आज आमी पयल्या वाचपाचेर थोडो नियाळ आमी करया. पयल्यान पयले वाचपाचें चरित्र कशें आसा. पयले वाचप धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतून वेचून काडिल्लें आनी हे पयले वाचपाचे सन्निवेश ह्या रितीर आसा. क्रिस्तांव लोक जुदेव धर्मांतून कन्वर्ट तर जाल्ले आनी तशेंच उरल्या धर्मांतून कन्वर्ट तर जाल्ले आसले. प्रत्येक जावन ग्रीक धर्मांतून ग्रीक भास उलोवचे अशें सुरविल्ल्या इगर्ज माथेंत थंय जुदेव धर्माचे हिब्रू उलोवचे क्रिस्तांव आनी ग्रीक उलोवचे क्रिस्तांव अशे दोन भाशेचे लोक क्रिस्तांव जावन आसले. आनी पवित्र सभेच्या सुरविल्या वर्सांनी आपोस्तलांनी कसलोच भेदभाव करिनासता जेजूची शुभ वार्ता तांणी प्रगट केल्ली. पूण दिसान दीस जाल्ले प्रमाणे जुदेव धर्मांतून क्रिस्तांव जाल्ले ते पेद्रू फाटल्यान रिगले आनी सांगा लागले हे ग्रीक आनी दुसऱ्या धर्मांतून क्रिस्तांव जाल्ल्या लोकांनी मोइजेचे धर्मशास्त्र पाळी जाय. तांणी साबात दवरूंक जाय. तांणी सुन्नत करूंक जाय. जुदेव धर्माची सगळीं शास्त्रां तांणी पाळूंक जाय. ताज्या उपरांत तांणी क्रिस्तांव जावंक जाय. आनी हो जावन आसा विशय तर्काचो विशय तांचे मदें आयलो. तवळ सान पेद्रू आनी उरले थोडे शिस आपोस्तल पेद्रूच्या पक्षान रावले, जुदेवाच्या पक्षान रावले. जुदेवांक कुशीन पयले क्रिस्तांवांनी जुदेव जायचे ताजे उपरांत क्रिस्तांव जायचे म्हणले त्या शिकोवणेक इल्लेसो सांगात दिवंक लागले. पूण पावलो आनी बार्नाबास तांची उलोवणी वा तांची चिंता दुसऱ्यांत आशिल्लें. पयले तांणी सांगले विशय पवित्र आत्मो कसलोच भेदभाव करिनासता जुदेव जावं दी वा अन्य धर्मांतून क्रिस्तांव जाल्ल्यांक जावं दी कसलोच भेदभाव नासतना देवला. कसलोच तारतम्य थंय करूंक ना. त्या देखून जुदेव क्रिस्तांवांनी वा जुदेव न्हय आसल्या क्रिस्तांवांनी
एकाच मापान पवित्र आत्म्याक स्वीकार केला. दुसऱ्यान साल्वसांव आमकां लाभला, सुन्नत कर्ण न्हय, साल्वसांव आमकां लाभला जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या मरणा निमती आणि पुनर्जीवनपणा निमती. त्या देखून सुन्नत करची गरज आसना, सुन्नत येतावन कसलोच बरेंपण आमकां लाभोवंक ना, साल्वसांव सुन्नत येतावन येवंक ना. त्या देखून जुदेवाचे ती नियम गरजेचे न्हय. तिसरें, जुदेवाच्या धर्मशास्त्रांतावन कसलेंच साल्वसांव आमकां लाभोवंक ना, बगार जेजू क्रिस्तांतावन लाभला. आणि ही तीन विशय त्या तर्काक दवरून उपरांत सांगता. जेरुजलेमाची पयली कावन्सील जावन आसायचे पयले वसाप आनी ताजे उपरांत सांगतात त्या देखून आमी जेजू क्रिस्त थंय पळय शिवाय जुदेव धर्मांतय न्हय. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमकां जिवीत दिवचो, पवित्र आत्मा जावन आसा आमकां जिवीत दिवचो. त्या देखून आमी ह्या दृश्टीन पळय शिवाय पोरण्या वाटेक न्हय. आनी त्या देखून शिस आपोस्तल या जेरुजलेमाच्या पयल्या कावन्सिलांत तीन विशय सांगतात आणि हे तीन विशय भोव गरजेचे. पयल्यान पयलें, कोण क्रिस्तांव जाता ताणें मुर्ती पुजा वा मुर्तींक दिल्लें खाण स्वीकार करूंक नजो. दुसरें, व्यभिचार ताणें सुकय. आणि तिसरें, खंयचेय गोमटी चिड्डून जिवेशी मारले वा रगत आसून जिवेशी मारले मांस ताणें खावंक नजो. पूण ताजे उपरांत सांत पेद्रोक आनी एक दिश्टीक पडटा, एक विशन, आनी थंय जेजू क्रिस्त ताका सांगता उठ मार आनी खा. त्या देखून तिसऱ्या विशयांत आमी रगत वा गोमटी चिड्डून वा रगत आसले त्या विशयांत ते आमी उपरांत काडी जाय पडटा. तर प्रत्येक सावन आज आमी पळोवया, मुर्ती पुजा वा मुर्तींक दिल्लें खाण आमी खावंक नजो. साबार फावटी हांव बसार येताना आमी पळयता मुखार बरोवन आसता इन्फंट जिजस, सांता भक्तांची नांवां, खुशी जाता क्रिस्तांवांचे बस. ताच्या भितर पळयतना एक इमाज, एकलो क्रिस्तांवांचो आनी एकलो अनेकल्यांचो आनी एकलो अनेकल्यांचो. ते एक जण जायगी, आमचो एकलो देव पावानांगी, आका सांगचे मुर्ती पुजा. आनी थोड्यांक इल्लें पिशेंपण आसा, क्रिस्तांवी आसात, थोडे फावटी आमी ह्या जाय की तशेंच करता, आपोवन व्हरता टुराक ताकाक म्हणून. आसल्या आमच्या धर्माक संबंध नातिल्ल्या त्या देवळां येचे पळोवंक येचे, कालें पळोवंक येचे. तुज्या देवाक पळोवंक वच, तुज्या देवा लागीं मागणें कर. दुसऱ्या कोणा सांगाता मागणें करची कितें गरज आसा, दुसऱ्या कोणाक पळोवचें कितें गरज आसा. तुजें घर पळय, दुसऱ्यांचे घरची सबाय पळोवची खाली गरज आसा. थोडे फावटी लोक हांगा मागण्याक येतना आमी पळयता दुसरो जायते विशय आसतात. आनी साबार फावटी उपाद्र खंय चड आसात, उपरांत थोडे फावटी विचारचें आसा, तुमी खंय जाल्यार गेल्ल्यात गी, एक गरज सोडून दुसऱ्या कडेन खंय गेल्यात गी. ना फादर, आमी खंय वचोंक ना, आमी हांगाच रावचे, आमी क्रिस्तांव, आमी धर्म भक्तेन सांबाळटा. तर धर्म भक्तेन सांबाळटा तर वो आमकां संबंध नासलो मनीस तुज्या थंय कसो भितर इगलो. उक्तें तुवेंच केलाय दार, तुवें दार उक्तें करनासतना तो सैतान येवन तुजे भितर रावचें कशें, वा दुसरो तुका संबंध नासलो मनशान येवन रावचें कशें, साध्य ना. जायते फावटी आमी क्रिस्तांव जावन इशिनी आसांव तिशिनी आसांव. निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 सुरविल्ले व्हड अशें सांगता, पयलो उपादेश, हे इस्रायला तुका आसचो तो एकलोच देव, त्या देखून कसलीच मुर्ती पुजा तुवें करूंक नजो आनी कितेंच जावन तुका दुसरो देव आसचो ना. तर आज आमी विचारूंक जाय, मुर्ती पुजा आमी करूंक नजो, मुर्ती पुजा आमी करूंक ना, मुर्तीक दिल्लें तें जेवण खाण आमी स्वीकार करूंक ना. पूण कितें जाता,
जायते फावटी आमच्या शॉपांनी, आमच्या अंगडींनी, आमच्या कारखान्यांनी आमचे ब्लेसिंग बेसांव आसता. ह्या जागी येता दुसरो येता, ह्या जागी काले आगमेन शेणून येता, दुसरो आतां दोशो दिता. अशें करून पिवंकय गरज आसा की आमी क्रिस्तांव आतां पोर्तावन नवें शासन आयलां कर्नाटकांत, आनी केअरफूल रावा. पोर्तावन 2-3 दीस जाले, एंटी कन्वर्शन बिल ऑलरेडी पास जालां. ताजे कोण सभार विशीं म्हाका डिरेक्टली उलोवंक जायना. 3 ते 10 वर्सां भितर हांव जैलांत आसतलो. पूण स्पश्ट रितीन सांगता, एका निजा देवाक मात्र मान दिवंक आमकां आपयला. दुसऱ्या खंयच्याय देवाक मान दिवंक आमकां आपोवणें ना. आमकां सल्वसावन दिल्लो क्रिस्त जेजू क्रिस्त मात्र, आमच्या वयर देवुल्लो पवित्र आत्मो देवाची सक्त मात्र, दुसरी कसलीच सक्त आमच्या देवाच्या विरोध रावंक साध्य ना. त्या देखून एका निजा देवाक आमी पातये जाय, एका निजा देवाक आमी मान दी जाय. दुसरी खंयची मुर्ती पुजा जावं दी, दुसरे खंयचे मुर्तीक दिल्लें काण जावं दी, आमी स्विकार करूंक नजो. ताजें तोंड पळोवन दी, ताजी मुर्ती पळोवन दी, ताजें देवूळ पळोवंक आमी वेची गरज ना. जेजू क्रिस्त जावं एकलोच देव आमकां सल्वसांव दिवचो, तो एकलोच देव आमकां बेसांवां दिवचो, तो एकलोच देव आमकां स्वर्गराजाक व्हरून पावोवचो देव. दुसरो खंयचीच सक्त आमकां स्वर्गराजाक व्हरून पावोवंक शकना. त्या देखून आयच्या पयले वचपाची उतरां, मुर्तीक दिल्लें कसलेंच काण स्विकार करूंक नजो. जर तर तुमचे भाव वा भयण अक्रिस्तांव धर्मांतल्यान तुमकां तांचे कांय दिता, सांगा आमी स्विकार करिना. इश्टाघातने हे तुमच्या देवाक तुमी समर्पिल्ले, त्या दुखून आमी स्विकार करिना. रेस्पेक्ट दिया, तांकांय मान दिया. तांणी तांच्या देवाक आराधन करतात. केळकुळां करची न्ही, आमी केळकुळां करची नाका दुसऱ्यांची. आमचो देव कोण म्हणून आमकां कळ्ळी तसा तितलें पुरो. आमच्या देवाक आमी आराधन करया. दुसऱ्यांची अन्य धर्माची केळकुळां आमी करची नाकात. तांणी तांच्या देवाक आराधन करूं दी, तांच्या समजणी प्रमाणे. तांकां समजून येताना, खंयचो देव म्हणून तांकां समजून येताना त्या निजा देवाक तांणी आराधन करतली. दुसऱ्या धर्माच्या केळकुळां करची नाका. जर तांणी दिल्यार सांगा नाका, देव बरें करूं. हे तुमच्या धर्माचे संबंध जाल्ले, तुमच्या देवाक आमी दिल्लें, तुमच्या देवाक तुमी दिल्लें, त्या दुखून आमी स्विकार करिना. त्या देखून क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, एक क्रिस्तांव आमी जाय जय तर, क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी जाय जय तर, आमी त्याच एका निजा देवाक मान करी जाय, त्याच एका निजा देवाक आराधन करी जाय, त्याच एका निजा देवाक आमी सांगात रावा जाय. तो वळ मात्र आमच्या जिविताक बरेंपण लाभतलें. आनी अन्य धर्मांतावन, अन्य देवातावन, मुर्ती पुजातावन आमकां सुटका जेन्ना आमी खण घेता, तेन्ना देव आमकां भरपूर मापान आशिर्वादां वतलो. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमी. जायते फावटी आमकां ती आशा येता, दुसऱ्यांक, आमच्या इश्टांक, इश्टिणेक, आमच्या कोलिग्सांक समाधान करच्या खातीर तांच्या सांगात आमी वेचें, तांच्या देवाक दिल्लें आमी खावचें, जावं पुरो जायत्या रितीर. पूण आज उडास दवरया. आयच्या पयले वचपाची उतरां, मुर्ती पुजा करूंक नजो. मुर्तीक दिल्लें तें काण आमी स्विकार करूंक नजो. कित्याक आमकां आसा एकलोच देव, आमकां आसा एकलोच सोडवंदार, आमकां सगळ्यांक आसा एकलोच तो पवित्र आत्मो. आम्हा सर्वांक बळवंत करचो. ह्या निजा देवाक आमी मान दिवया, ह्या निजा देवाचें आराधन करया. भक्तीपणी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियोवया. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा हुकूम दिवच्या आकाश तुका या पवी बलिदाना घे बापा घे उडो घेवा की आमचो वाव काणीक जाव भेटून दिता
मासारतान बदल म्हूण परता घे बापा घे हुंडो घे वाय घे आमचो वाव काणीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता. म्हज्या भाऊ भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनातले महिमे आमच्या देवाक सर्वस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताज्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरुकळी आमी तुका वाकणू फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायदे आसो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेचे कीर्तनी वाकणी वर्त दाबाजान आमी करचे. कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांचे बली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचे बलिदान केलें तेदना ताज्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान दोपून दिलो तेदना आपण करूया खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर उदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 del para sussurvis purtu. Sărcanii țumsa, burla tuja voi bavan, un sărghin tu ca cei, सर्वेस पुराचे नावी येता गाजय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या बसोत समर्पूंची. त्याच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सो गोड परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी
बापा जेजूच्या मरणासरे पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवित सोंड आणि सोडवण्याचे काळस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका दिन वसता आणि जेजूची कूड आणि रग सवतेला आम्हा सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीचे कागूद कर तांकां आनी तुजे इश्ट गदीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांव सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांवकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धर्मदुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशीन सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया कुणयाचे वितरण सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कौतुक कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कौतुक कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सोमे जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळले आमी सर्व सुभागी तुझे भितर येवच्या म्हाका फोना तुझ्या उजवाडांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. काळीज मोची अंतरिक्ता जेजू म्हज्या सैर्या सगळेच तुका लालयता धन्या म्हज्या राया. मोगाक तुज्या आशेता मोगाळ म्हज्या देवा वेंगे तुजे धर्माका सुम्या म्हज्या जिवा.
मोसो मुकेलो तशी मोसो तूं करता पेटो कुर्पे दिन्यानी जीवित म्हाका तूं दिता बापान तुजो मोकेलो तशी मोसो तूं करता मेटो कुर्पे दिन्यानी जीवित म्हाका तूं दिता काळीज मुझे अत्रेता जेजू म्हज्या सोयऱ्या सगळेच तुका लालेता दुनिया म्हज्या राया मोगाळ तुज्या आशेता मोगाळ म्हज्या देवा वेंगेन तुजे धर्माका सोम्या म्हज्या जिवा प्रार्थुया प्रतिवंत बापा जे तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंपी मोडचे म्हण तुवें येवचेले ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासो दिन वसने सो यज्ञ संभ्रमू जेजूच्या नांवान ताटापले तुझे सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोडटना तेंचं नांव विश्वासान उसारूंक सरकार तुका ससनाक वाकणूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो प्रागच्या बळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावन समजो संतोष म्हणटा समी जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो बाळो जेजू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता ह्या वेळार आमची सर त्या सवा बाळका जेजू मुखार आमी दवरया प्रत्येक सण आमचे कुटुंब आमची भुरगीं बरें शिक्षण आमच्या भुरग्यांक फावो जावं आमची युवकां आनी युवती बरी विंसवणी तांच्या जिवितांत करूंक आनी प्रत्येक सावन भलायकेचे देणे नातिल्ल्या पासून आमी मागया आमच्या कुटुंबांत कोणी कश्ट जाता तर मरेकार पिडेतान कश्ट जाता तर ह्या सर्वांक आमी देवाक समर्पिया प्रार्थुया ए भगेवन जेजू बाळका तुझे सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक उखल्लो आसता तुका पातयेणेन उलो मारतल्यांक सकडांक दये नायक आनी तुज्या सवानी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे सांगात मागे आमी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझे कुशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार नमान बरी कृपेन भरलेले सेम तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू बघेवन ते देवाचे मये आमो बापे आंगाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीसलो आनी देवाचो पूत मनीसलो आनी देवाचो पूत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल नायक आमचे मागणे
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ए आजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळजीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेन बरले मोवाळ काळीज आमचे मागणे स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्मे सांगाता आमी तुका वर्णुंच्या सदां सर्वता आमेन जेजू बाळकांतल्यान मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक ताका अर्गां दिवया जायते रितीन जेजू बाळकान आमकां बेसांवां गेल्यांत जावंक पुरो आमच्या शिकपाचेर बऱ्या कामाचेर काजारी जिवितांत तिरासण आमी मागले जायते ते सावां ताणें आयकल्यांत आनी आशिर्वादांनी भरल्यान ह्या सर्व बऱ्यापणाक बाळोक जेजूक आमी अर्गां दिवया ए उद्दार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दाय केले देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळदी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाच्या इमाचे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातले दैवीक मोजो जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक आमेन आशिर्वाद सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवेची येतानी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार जेजू बाळका इमानुएला तुझे चरणी आमी दिव्यानी पडया तुका आमी हरसिता तुझे नाव वर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाशलो आदार मागता जेजू बाळका इमानुएला मोये उदरी संगीतलो शेकोणाचे माणिक जालो देवाक मानवण वाडलोय पेल्यांक गरजेन पावलोय दैवीक सणवायेन तूं भोगलो जेजू बाळका इमानुएला तुझे चरणी आमी दिव्यानी पडया तुका आमी हरसिता तुझे नाव वर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाशलो आदार मागता जेजू बाळका इमानुएला मुखार पुत्रा सोवे अववार मोरी आशीर्वादी आमकां और हम काम के देवा हम के अंदर सुनले बाबा के पुत्र के पवित्र